हॅलो मालो. हॅलो अन्नू. कशी आहेस तू? हांव सौख्यस. 2 दीस दुखून फोन कर न्ही तूं, ताका फोन केला हांव. हांव चिक्के बिजी आशिल्लें, तशें देखून फोन करूं जाय न्ही. तूं आतां खंय आसा? आत्तां घरा पावला हांव. हय हय, हांव लेगीत तूं आनी मार घरा आसका. हांव लेगीत आज तुका फोन करता म्हणून. हां जाल्यार मागीर तूं मार घरा सोपोरो घरा कडेन यो म्हणून चिके मागीर करया म्हूण लेखला. हां तूं खंय आसत? हांव आनी ऑफिसान तूं आसा. वय वा, मस्त काम करतस आजकाल तूं. न्ही थोड्याची आईल पुरो काम कंप्लीट करता न्हू. तशें देखून जाता आसा. आरोग्याने सौख्यस न्हू? पुरो सौख्य आसा. पयरी तुगेले 5 क्लासाचे क्लासमेट मेळ्ळेली लता. ओ कशेंस ती? ती कुशीर आसा. ती तिगेले पाच्ची हां आनी बाप्पा लोटो हां कोडयालाक तेराक भोंवचे आयल काय हां 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 तशी मेळ्ळेली. हां तांणी पुरो सौख्य बा? हां पुरो सौख्य. हां हां मालो जेवण जालें वा? जेवण आनी जेवका मात्र आतां पुरा तयार कोन्न दवरला आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान जेवण करचें. कसं केला आजी रांदप? आजी पाज पेजे कसाल ಒಟ್ಟು? पाज आतां शिजोवचें दवरला. आतां ताका ಒಟ್ಟುक ನುಣ್ಚ. पेज ನುಣ್ಚು ಮಾತ್ರವಾ? ना पप्पोडूय आसा. पपड तेलास की नरलेलं तेला? वय वय लास्ट टायम हाण दवरलेलं आसा. लास्ट टाइम तुका अज्जान एक बाटली नारलेलं तेल पेटयल्लें मेळ्ळा की? वय तें आमी थंय बस स्टॉपा दुखून कलेक्ट करून हाडला. वय वा. मागीर पेजे ಒಟ್ಟು एक थेंबो गायची तूप आनी 2 मिठा हरळ घालका. बार लाग जाता. हां मागीर फाय सकाळी कसं करतास तूं? हाय सकाळी हांव पोळ आनी चटणी. तुगेले वाट्टूक आनी कसं आसा? पीठ वाट्तवे तुमची? ना हांगा पीठ मेळटा. अंगडी मेळटा? वय अंगडींत मेळटा. तशी आजी आमकां ऑफिसांतू एक नवेची एक्टिविटी आशिल्ला. म्हळ्यार एक सान ट्रेनींग शिकोवन तांणी हां आमकां पुरा कशी उलोवचें, क्लायंट्स जाल्यार कशें उलोवचें, फोनार कशें उलोवचें, ईमेल बरयतना कशें करचें तें पुरा शिकोवन दिला. बरें लायक हें पुरा. वय तशी आतां आमगेल्या बिजी सीजन जालें न्हू, तशें देखून आमकां तांणी पुरा शिकोवच्यान तूं पुरा फोकस करता सची. हां तूं नॅक्स्ट केन्ना येवची गांवाक? नेक्स्ट आनी नागरपंचमी न्हू त्या वेळार येता. नागरपंचमी येतवे? वय तशें जाल्यार तुवें बसा टिकेट आतां बूक करका मू? वय वय आतां करची चांग न्हू. भर जावन गांवां येतले आसताची. तशें जाल्यार देखून तुवें लास्ट दीस थंय वेट केल्यारी तुका मागीर टिकेट मेळना. वय कडेतनाक राखना हांव आतांची टिकेट बूक करून सोडता. मागीर अनम कशें आसा न्हू? अनम सौख्य आसा. तिका चमकूच्या पुरो चिक्की तोंदरे जाता जाल्यार गम्मतेर आसा. हसमुखेन गम्मतेर आसा. पोट्टाक आनी सम जेवता. मागीर दिसा एक 4 पी चाल्ली काडटा. सकाळ उठून एक देवाले नमस्कार करता. तोन्ना तुमकां पुरो निमगीत तत्तावळी. आनी आमगेल्या सुणी कशें आसा? सूण जोर जाला गो. तेकाड एकाड वतलें पुरो भुंगता. पयर एक कारा मागशी दवणावन घेवन वच्यो न्हू. मागीर काराच्यान राबून आमकां सांगलें तुमगेल्या सुण्याक बांदून घालाची म्हणून. मागीर अम्मा कसं काय? अम्मा कसं म्हणचें? अम्मा तितली बिजी की तिका दिसाक 20 घंटे पावना. तशी तितली बिजी जाल्या. सकाळ तकून सांजे ताईं एक न्ही काम तिका. सकाळ आस्पत्री जाल्या, सांजे क्लिनीक जाल्या, ಒಟ್ಟು गम्मतेर आसा. मिगेल मोगा भयणी कसं म्हणटा? ती आतां चिके जोर जाल्या फुडली वरी न्ही. आतां तेकाड एकाड पळोवचे भितर स्कूटर घेवन वता. कार निमगी न्ही आनी काय? कार लायसन्स जाय न्हू तिका. मागीर आतां ते जळकी मेळटा की? जळकी मेळटा. तूं दुड्ड दिल्यार कितले जळकी मेळटा. सुंगट मेळटा, नोगली मेळटा, पेडो मेळटा,
राज मेळता जळकी साधारण पुरं मेळता जाल्यार रे मॉल मात्र कंडापटे जाला गो. मॉल कितलंसला कसं के तू झळक्या नाव सांगताना मग तोंडा उद्दा आयला. जाय चढा आणि ऑफिस बंद करून घरा पावका. वय सुमार वेळ जालो. हांव तुका येवच्या आयतार फोन करता. पुरसातेर उलोय आमी. आम्हाका नमाका निमगेला म्हूण सांग. जायत मोग असो. वय दवरता. देव बरें करूं.